लोकसभा उमेदवार थाराव काँग्रेस छाननी समितीचो अध्यक्ष मधुसूदन मेस्त्री गोयात प्रदेश अध्यक्ष पाटकर म्हणटा फुडाऱ्यांकडे 1-1 दोनूय सीट जिखता। दोन 2024 लोकसभा वेचणुकेचे फाटभुंयेर बीजेपीन 23 राज्यांनी नेमले वेचणूक प्रभारी। गोयचो बीजेपी वेचणूक प्रभारी म्हणून जबाबदारी आशिष सुदाक। गोयात बोट फेस्टिवलाचे उक्तावण मंत्री विश्वजीत राणेन केले उक्तावण। मराठा आरक्षणाचेर मनोज जरांगेच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य। महाराष्ट्र सरकाराचो आदेश जारी। वारी पाटलाचे भव्य सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची घोषणा। आंदोलन फाटी। गोयच्या मोगोचो एक राष्ट्र एक वेचणुकेक तेको प्रदेश अध्यक्ष दीपक ढवळीकर मेळो तज्ञ पॅनलाचो अध्यक्ष आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाक मोगोचो तेको नोंद। फोंडे वाठारात अंडरग्राउंड केबलिंगाची कामां सुरक्षेच्यो भोयो म्हाड्डोळ मारगुडी रस्त्यार फोंडारे मारून केबलिंगाचे काम। फोंडाऱ्यांक ना बॅरिगेड ना सायनबोर्ड स्मार्ट सिटीची दुसरी तारा। भाजपच्या केरळ पदयात्रेच्या उक्तावणाक वाटो घेवंक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पावलो कासरगोड। बीजेपीचो केरळ प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रनान दिलो येवकार। ज्या गोंयकारांकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा ते पोर्तुगालाक मतां मारूंक वचनात तांचो भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो न्ही आदलो मुख्यमंत्री खासदार चर्चिलाची प्रधानमंत्री मोदीक चीट। कोलवा दर्यादेगेर बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंग कसलीच परवानगी नसताना एकलोच चलयता पॅराग्लायडिंग ट्युरिस्ट आनी थळाव्यांक भंय पुलिशेंत कागाळ लोक मागता एक्शन। ट्रॉलराचेर खून पद्मालोचन सलिमा म्हणटा ताचो खून केलो म्हूण अनोळखी आड दर्यादेग पुलिसांची खुनाची केस। मार्लीम जेटीवेल्यान नुस्तेमारांची बोट गेल्ली दर्यांत। गोयच्या दोतोर जहीर काझीक पद्मश्री पुरस्कार जाहीर। अंजुमन-इ-इस्लाम संस्थेचो काझी अध्यक्ष अल्पसंख्यांका खातीर शिक्षण मळार केल्ल्या वावरा खातीर पुरस्कार। दिल्ली आपाच्या 7 आमदारांक बीजेपीची 25 कोटीची ऑफर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो आरोप सरकार उडोवपाक खंय बीजेपी वावुरता। दिल्ली एसीपीच्या पुताचो केलो खून। ताच्याच इश्टांनी लक्षय चव्हाणाक धक्को मारून उडयलो कालव्यात। पुलिसांनी एका दुबाविताक धरलो दुसऱ्याच्यो फुज्ज्यो। MFI कार्यकर्त्यांनी गव्हर्नर आरिफ मोहम्मद खानाक दाखयले काळे बावटे। केरळचो राज्यपाल बसलो रस्त्या कुशीक निषेधाक। केंद्र सरकारान आरिफाक दिली Z+ सेक्युरिटी। न्यायाधीश आणि विभाजित खंडपीठामधी झगड्यांचे फाटभुंयेर सुप्रीम कोर्टान बंगालाक काढली नोटीस। कोलकाता हायकोर्टाचे फुडले सगळे कामकाज स्थगीत। समान नागरी कायदो विधेयक फेब्रुवारात 5 ते 8 मजगती खासा विधानसभा अधिवेशनात। उत्तराखंड विधानसभेत तज्ञ समिती 15शीत दिता शिफारसीचो रिपोर्ट। दोन 2027 मेरेन गोंय तयार करतले 150 मेगावॅट वीज। ते दिशेन यत्न चल्ल्यात। वीज मंत्री ढवळीकर साळगाव सब स्टेशनाच्या उक्तावणा वेळार उलयलो। काँग्रेसीचो मुखेली मल्लिकार्जुन खरगेची ममता बॅनर्जीक चीट। राहुलाची भारत जोडो न्याय यात्रा बरे भाशेन पास जावपाचे खातीर पत्र। जॉबाक जमनीचे केशीत ईडीन दाखल केल्ल्या आरोपपत्राची शेनवारा दिल्लीच्या न्यायालयान घेतली दखल। लालू पत्नी रबडी देवी हेमा यादवाक समन्स। दक्षिण आफ्रिकेन इस्रायला आड आंतरराष्ट्रीय कोर्टात घाली गाजात नरसंहाराच्या केशीत। गाजातल्या फिलिस्तीनी लोकांक संरक्षणाचे उपाय करपाची ICJची वॉर सत्रातल्या 15 न्यायाधीशांचो तेको।